नमस्कार. गोंयचो इतिहास, गोंयच्या हिस्ट्रीचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना चार भाग गोंयच्या इतिहासाचे करूं येता. ते म्हणजे सिन्स एन्शंट टायम्स टू 1510 म्हणजे प्री पोर्चुगीज गोवा, म्हणजे अर्लियस्ट टायम्स टू 1510. 1510 एक कट आउट डेट कशी आमी धरतात, जी पोर्तुगीज राजवट हांगच्यान 1510च्यान सुरू जाली म्हणून. मागीर 1510 टू 1961 आमी पोर्चुगीज गोवाची हिस्ट्री म्हणटा. पूण हांगा फूल गोवा 451 इयर्स पोर्तुगीजाच्या अधिपत्या खाला नाशिल्लो, हें एक सत्य. फक्त तिसवाडी बेट, जे आयलंड इल्यश म्हणटात, पोर्तुगीजांनी हाका इल्यश म्हणलें म्हणजे आयलंड, हें बेट 451 इयर्स पोर्चुगीजांच्या कंट्रोलाच्या अंडर आशिल्लें. 451 इयर्स जे आमी म्हणटात तें चूक. तें कशें चूक तें सांगता. तिसवाडी बेट हें 451 इयर्स पोर्तुगीजांच्या अंडर आशिल्लें. आनी हे संभाजी महाराजांच्या नंतर मागीर मदीं पेशवा, मदीं हें येता मुगल, मागीर येता भोसलेज ऑफ सावंतवाडी, म्हणजे पेडणे, बिचोली, साखळी, सत्तरी हे माल भोसलेज ऑफ सावंतवाडी कडेन वता. आनी सौंदेकार राजा कडेन वता फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण. ओके. संभाजी महाराजा मृत्यू नंतर मागीर राजाराम आसा, ताराबाई आसा, मागीर ते पेशवा आसा, मागीर सौंदेकारा कडेन वता. सौंदेकारा मांडलीक आशिल्ले मराठांचे पताचे पयलीं, आनी सो ताजे कडेन फोंडा, सांगे, केपें, काणकोण आशिल्ले. सौंदेकारा कडल्यान पोर्तुगीजांनी 1763 घेतले. म्हणजे सौंदेकारान ते हैदर अलीन ताजे किंगडमाचेर एटॅक केलो सौंदाक कर्नाटकान, आनी ताजे गोंयचे राज्य हें म्हणजे फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण सौंदेकारान काबदे राम फोर्ट आनी हें पोर्तुगीजा कडेन दिले 1763. आनी मागीर अंडरग्रावंड ताका पॅलेस थंय सौंदेकारा राजाक दवरिल्लो. आनी 1781 बिचोली, साखळी, सत्तरी पोर्तुगीजांनी भोसलेज ऑफ सावंतवाडी कडल्यान घेतले. आनी लास्ट तालुको घेतलो 1788 भोसलेज ऑफ सावंतवाडी कडल्यान. असो हो तो सगळो इतिहास गोंयचो. पूण 1510 टू 1961 असो एक जनरली लोक म्हणटात की पोर्तुगीज हांगा राज्य करताले, तेही चूक. ओके. सो फक्त तिसवाडी आयलंड 451 इयर्स पोर्तुगीजाच्या अंडर आशिल्लें, कारण बार्देज आनी सालसेत पोर्तुगीजांनी आदिलशाह कडल्यान 1543 वर्सां घेतले. सो तिसवाडी, बार्देज, सालसेत आनी मोर्मुगांव हो मोर्मुगांव किंवा मुरगांव हो साश्ट महालाचो म्हणजे सालसेतीचो भाग आशिल्लो टील 1917. 1917 तो पोर्तुगीजांनी एक सेपरेट तालुका म्हणून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोसिएलो म्हणटाले तो तयार केलो. सो हे जाले पोर्तुगीजांच्यो ओल्ड कॉन्क्वेस्ट, म्हणजे वेल लास्ट कॉन्क्विस्टास, ओल्ड कॉन्क्वेस्ट. फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण हे पोर्तुगीजांच्या अंडर केन्ना आयले? 1763 ह्या वर्सा सौंदेकारा कडल्यान ताणें घेतले. बिचोली, सत्तरी हे 1781 पोर्तुगीजांच्या अंडर हाडले, तांणी भोसलेज ऑफ सावंतवाडी कडल्यान घेतले. आनी लास्ट तालुको जो पोर्तुगीजाच्या अंडर आयलो तो पेडणे तालुका 1788 वर्सा तांणी भोसलेज ऑफ सावंतवाडी कडल्यान पोर्तुगीजांनी 1788 वर्सा घेतले. सो आतांचो जो गोंयचो मॅप आमी पळयतात तो 1788 वर्सा तयार जालो. सो सेकंड पार्ट जो हिस्ट्री ऑफ गोवा आसा, दर्या एक पोर्तुगीज गोवा म्हणून. मागीर फ्रॉम 1961 टू 1987 हो थर्ड भाग, म्हणजे 1961 लिबरेशन जालें आनी 1987 फ्रॉम युनियन टेरिटरी टू स्टेटहूड मेळ्ळें. सो फ्रॉम 1987 टू 2019 हांव धरता, असो घेता हो चवथो भाग पोस्ट स्टेटहूड. म्हणजे 2019 हांव कित्याक खातीर घेतला, कारण तेन्ना पर्रीकर चीफ मिनिस्टरांचे डेथ जालें आनी मागीर हो प्रेझेंट गव्हर्मेंट सुरू जालो. सो असे चार भाग आमी करतात इतिहासाचे, गोंयच्या इतिहासाचे. हातून भितर एन्शंट टायम्स घेवया, म्हणजे
प्री पोर्चुगीज गोवा घेवया तेन्ना आमकां हांगा प्रस्तर रेखाचित्रां दिश्टी पडटात म्हणजे रॉक आर्ट जे कुशावती न्हंयचे कांठार आसा मागीर गांवकारी सिस्टम जी आशिल्ली जातून गावडे कुणबी वेळी सगळे हांचो गांवकारी आनी गांव वसयिल्ले गांवकारी सिस्टम मागीर येता वेरियस डायनस्टीज पयलो जो हिस्टॉरिकल एविडन्स आमकां मेळटा तो भोज ह्या डायनेस्टीचो भोज राजांचो भोज हांचो म्हणजे गोंयचो पयलो राजा हो देवराज भोज सो भोज डायनेस्टी फ्रॉम 4th century CE म्हणजे आता एडी म्हणनात आमी CE म्हणटा टू 6th century CE म्हणजे एडी भोज रूल करताले भोज जातकीर 7th century आमकां हांगा गोंयांत आयले कोंकण मौर्य कोंकण मौर्य त्याच 7th century बदामी चालुक्य जे आताचे नॉर्थ गोवा आसा थंय रूल करताले बदामी चालुक्य आनी गोंयची पयली राणी म्हणटा ती विजय भट्टारिका जी बदामी चालुक्यांची सून आशिल्ली बदामी चालुक्य जातकीर आयले शिलहार म्हणजे फ्रॉम 8th century टू द एडवेंट ऑफ द कदम म्हणजे फ्रॉम 8th century म्हणजे एक्झॅक्टली वर 795 म्हणजे 8th century टू हे म्हणलें ते कदम म्हणजे फ्रॉम 795 टू 980 शिलहार गोंयाचे रूल करताले शिलहार नॉर्थ साऊथ कोंकण शिलहार आणि नॉर्थ कोंकण शिलहार ओके हे महाराष्ट्राच्यान आयिल्ले बदामी चालुक्य ताचे पयलीं आयिल्ले ते कर्नाटकाच्यान आयिल्ले मागीर येता 980 कदंबास कदम काळ जे कर्नाटकाच्यान आयिल्ले 980 टू 1356 हो पिरियड आसा तो कदंबांचो गोंयचो आमी सुवर्ण काळ म्हणटा तेन्ना तांबडी सुर्लाचें देवूळ बांदलें भरपूर प्रोग्रेस कदम राजांनी केलो आमी तांचे कदम राजांचे कांय उलयना जयकेशी 1 जयकेशी 2 ताचे पयलीं षष्टदेव 2 शिवचित्त पेरमाडी देव मागीर अशें कदम राजांनी बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिलें ट्रेड एंड कॉमर्स एंड नेवी फर्स्ट नेवी बांदली कदम राजांनी देवळां बांदलीं सप्तकोटेश्वराचे ओपा खांडेपार मागीर तांबडी सुर्लाचें देवूळ बांदलें कदंबांचो एक ग्रेट पिरियड आशिल्लो मागीर 1356 ऑनवर्ड्स म्हणजे ताजे पयलीं एक्चुअली ताजे पयलीं 1286 रट्ट डायनेस्टी आयली म्हणजे कदंबाचो जो लास्ट राजा आशिल्लो ताका भुरगें नाशिल्लें म्हणटकीर ताजो भावोजी तो रट्ट सौंदत्तीचो तो रूल करपाक लागलो 1286 तेन्नाच्यान आमी रट्ट कदंब म्हणया तांकां सो 1286 टू 1356 मदीं 1310 अलाउद्दीन खिलजीन इन्वेजन केलें मलिक कफुराक धाडून मोहम्मद बिन तुगलकान आर्मी धाडली 1328 मागीर आयले हे कोण म्हणटा ते 1356 विजयनगर आयले ओके सो ताजे पयलीं 1340 विजयनगरान ट्राय केलें मागीर 1356 बहामनीज मागीर येता 1369 परत विजयनगर परत बहामनी मागीर 1378 परत विजयनगर मागीर 1472 परत बहामनीज आनी मागीर 1498 आदिल शाहचो रूल सुरू जाता ओके आतां सरान जें म्हणलां दोतोर उदय बाब सरान म्हणलां की फक्त आदिल शाहचो 12च वर्सां रूल आशिल्लो ते म्हणपाक आमी शकना कारण आदिल शाहचो रूल जरी तिसवाडीचेर 12 वर्सां आशिल्लो 1498 टू 1510 फोंडे सांगे केपें काणकोण पेडणे बिचोली सांखळी सत्तरी हांगेर आदिल शाहचो रूल कंटिन्यू आशिल्लो फक्त 1510 आफोन्स दे आल्बुकेर्कान तिसवाडी घेतिल्ले ओके सो आतां हांव येता आदिल शाह पिरियड जालो 1498 मागीर 1510 फेब्रुवारी म्हयन्यान तिमय्या जो कॅप्टन आशिल्लो विजयनगर नेवीचो आनी माळपय वेर्णेकार हे आफोन्स दे आल्बुकेर्काक वचून मेळ्ळे हो पोर्तुगीज आशिल्लो आफोन्स दे आल्बुकेर्क मिर्झान फोर्टाचेर मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें की आमकां आदिल शाहचो रूल नाका सो तूं हांगा यो आनी गोंय म्हणजे तेन्ना तिसवाडी भेट घे ओके
सो आफोस दे आल्बुकेर्कान डिसायड केलें की गोंयांत म्हणजे तिसवाडी बेट आपूण कॅप्चर करतलो बिकॉज इट वॉज अ फ्लरिशींग हॉर्स ट्रेड वॉज गोईंग ऑन. सो हॉर्स ट्रेडा खातीर सत्ता मेळोवपा खातीर आनी कन्वर्ट करपा खातीर हांगा आफोस दे आल्बुकेर्कान तिमयाचें हें केलें आनी तो 1 मार्च 1510 आफोस दे आल्बुकेर्कान तिसवाडी बेट घेतलें. ओन्ली तिसवाडी बेट. मागीर फ्रॉम 1 मार्च 1510 टू 17 मे 1510 आफोस दे आल्बुकेर्क तिसवाडी बेटाचेर राज्य करता. 17 मे 1510 आदिल शाह आनी आफोस दे आल्बुकेर्का मदीं झूज जालें आनी तातूंत 17 मे 1510 आफोस दे आल्बुकेर्काक डिफीट केलो आदिल शान आनी तो हांगाच स्ट्रँडेड जालो. मागीर ताळगांवच्या लोकांनी जे गांवकार आशिल्ले तांणी ताका फोव दिले आनी तांकां हेल्प केलें. मागीर आफोस दे आल्बुकेर्कान 25 नोव्हेंबर 1510 परत तिसवाडी बेट घेतलें. सो फ्रॉम 1510 टू 1961 तिसवाडी बेट हें पोर्तुगीजांच्या अंडर आशिल्लें. ओके. मागीर 1543 पोर्चुगीजांनी आदिल शाह कडल्यान बार्देज आनी साश्ट हे 2 महाल आदिल शाह कडल्यान घेतले 1543. सो हे जालें तांचे ओल्ड कॉन्क्वेस्ट पोर्तुगीजांचे. सो तिसवाडी, बार्देज आनी सालसे. ओके. मागीर थंय हांगा ह्या 3 तालुक्यांनी कन्वर्जन जाली. इन्क्विजिशन पिरियड व्हडलो ताका खूब इतिहास आसा, सोशो कल्चरल खूब इतिहास आसा. तेन्ना मागीर कितें जाता, आतां विशय जो कॉन्ट्रोवर्सियल जाला तो शिवाजी महाराजा विशीं. ओके. सो शिवाजी महाराजा विशीं हांव उलयतना हांव म्हणटा, सर म्हणटात की जिखले म्हणटकीर ते राज्य सुरू जालें अशें ना अशें ते म्हणटात सर. ते हांव सरांक सांगपाक सोदतां की शिवाजी महाराजान 1664 ह्या वर्सा पेडणे महाल, बिचोली महाल, साखळी सत्तरी महाल हे आदिल शाह कडल्यान घेतले. ओके. आतां आनी थंयचे जे देसाय आशिल्ले तांणी बार्देजान पोर्तुगीजां कडेन शेल्टर घेतलें. ओके. म्हणटगीर शिवाजी महाराजान थंयचे ते देसाय गेले आनी हांगा पावले, बार्देजान पावले. आनी म्हणजे त्या सायडीन आशिल्ले कोण आतां हे आशिल्ले शिवाजीचे सुबेदार आशिल्ले. शिवाजी महाराजान थंय आपले सुबेदार किंवा आनी कोण नेमला आसतले सरदार ते रूल करपाक. म्हणूनच दोतोर पांडुरंग पिसुर्लेकर म्हणटा की हांगचे देसाय आपली जी पेडणे, बिचोली, साखळे परत घेवपाक प्रयत्न करताले. ते परत घेवपाक बार्देजांतल्यान प्रयत्न कित्या खातीर करताले, कारण थंय शिवाजी महाराजान आपले नेमणूक कोणाक दवरिल्ले लूक आफ्टर करपाक. म्हणजे तांचे शिवाजी महाराजांचे राज्य ऑलरेडी सुरू जाल्लें. ओके. सो हांगा 50 पांडुरंग पिसुर्लेकराचो हो पुस्तक आसा पोर्तुगीज मराठी संबंध. हातून 50व्या पेज हांव वाचतां. मिर्झन पर्यंतचा कोकणचा प्रदेश काबीज करण्याचा शिवाजीचा विचार होता, परंतु तो तिकडे गेला नाही. ताणे कितें बरयलं तें वाचतां. ह्यावेळी कुडाळ, पेडणे, सत्तरी, मणेरी व भतग्राम म्हणजे दिवचल तालुका हा आदिलशाहचा मुलूक शिवाजीच्या सत्तेखाली आला. हांगा क्लियरली बरयलां, हांवें ते तांबडेपणान मार्क केलां. सो हांव सराक सांगपाक सोदतां की हांगा तांणी सत्तेखाली आला म्हणला. शिवाजी महाराजांच्या सत्तेखाली आला म्हणजे कितें, शिवाजी महाराजांचें राज्य ह्या पेडणे, सत्तरी आनी भतग्राम म्हणजे बिचोली सुरू जालें अशें जालें ना. ही जाली 50वी पेज. मागीर हांगा 52 पेजीचेर डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकरान म्हणलां, जेधे शाकावलीमध्ये शिवाजीने
ॲक्च्युली शिवाजी छत्रपती आम्ही शिवाजी महाराज म्हणतात, पण हांगा ताणी बरयता आसतना शिवाजी बरयता. शिवाजीने खवास खानावर, खवास खान म्हणजे आदिलशाचो जनरल, मिळविलेला हा विजय शके 1586 कार्तिक मासी म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबर 1664 मध्ये घडल्याची नोंद आहे अशें हांगा बरयलां. हांगा क्लियरली बरयलां दोतोर पांडुरंग विसोयकर युजींग पोर्चुगीज सोर्सेस आनी वेरियस अदर सोर्सेस हांगा मेन्शन केल्ले आसा. मागीर हांगा 53 पेजीचेर शिवाजी महाराजांच्या ह्या विजयाचा उल्लेख दिनांक 7 जानेवारी 1665 च्या व्हायसरॉयच्या पत्रात मिळतो. त्यावरून ह्या तारखेपूर्वी शिवाजी महाराजांनी खवास खानास घाटावर पळवून लावला हे सिद्ध होते. म्हणजे खवास खान आदिलशाही जनरलाक ताणें धांवडायलो हे ताणें हांगा क्लियरली मेन्शन केला. मागीर ह्यानंतर शिवाजी महाराजांनी खवास खानास घाटावरून पळवून लावला व कोकणावर पुन्हा आपली सत्ता बसविली. म्हणजे हाजे क्लियर एज अ इतिहासाचो विद्यार्थी, एज अ स्टुडंट ऑफ हिस्ट्री आनी टीचर ऑफ हिस्ट्री आय एम गोईंग बाय दीस, हाजे वयल्यान हांव सांगता हें वाचून. सो मागीर हांगा जेन्ना आमी म्हणटात की शिवाजी देसाय आपली परत कॅप्चर करपाक सोदताले पेडणे बिचोली हे सगळे, म्हणजे शिवाजी महाराजान थंय आपलो सरदार नेमिल्लो अशें जालें ना. तो रायगडाक आशिल्लो. आतां आदिलशाह ऑफ बिजापूर म्हणटा, बिजापुराक आदिलशाह गोंयांत रावनाशिल्लो न्ही, तो बिजापूर रावतालो. केन्ना केन्ना हांगा आदिलशाह पालासीन रावतालो. सालाजार केन्ना गोंयांत येवंकूच ना, थंयच्यान तो राज्य करतालो. म्हणजे तो हांगाच रावलो म्हणून राज्य जाता अशें ना, ताणें हांगा ताजे सरदार नेमिल्ले. म्हणूनच ते देसाय बार्देजान शेल्टर घेवन परत आपली वतना बिचोली पेडणे साखळी सत्रे परत घेवपाक सोदताले न्ही, त्या शिवाजी महाराजांच्या सरदारा कडल्यान. हे एक लॉजिकल हें जाता. मागीर 57 पेजीचेर आग्र्याहून सुटून आल्यावर शिवाजी महाराजांनी फोंडे, जामावली, पंचमहाल व पोर्तुगीजांचे हे आदिलशहाने त्याकडून घेतलेला कोकणाचा प्रदेश परत मिळविला अशें बरयलां. कोकणातील देसाई गोव्यातून शिवाजीच्या प्रदेशात जाऊन दांडगाई करीत. गोव्यामध्ये या देसायास पोर्तुगीज सरकारकडून चांगली वागणूक मिळे. मागीर फुडें आसा मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट 61 पेजीचेर आसा. बार्देशात पळून आलेले कोकणातील देसाई हे पुष्कळ वेळा आपल्या मूळ वतनाशी शिवाजी महाराजांच्या राज्यात जाऊन पुंडावा करीत. बार्देशात पळून आलेले कोकणातील देसाई हे पुष्कळ वेळा आपल्या मूळ वतनाशी शिवाजीच्या राज्यात जाऊन पुंडावा करीत. तेव्हा या देसायांना धरून देण्यासाठी व त्यास आश्रय देणाऱ्या पोर्तुगीजांना शिक्षा करण्यासाठी शिवाजीचे सुमारे 5000 पायदळ व 1000 घोडदळ 1667च्या नोव्हेंबरच्या 19 ते 20 तारखेच्या रात्री बार्देश्वर चालून गेले. म्हणजे शिवाजी महाराज बार्देजान कित्या खातीर आयले, हे जे सगळे जे आसात केशव नायक हे सगळे ते आपले परत आनी कोकणातले परत आपले राज्य घेवपाक सोदताले. तांकां बुद्ध शिकोवपा खातीर 19 नोव्हेंबर 1667 शिवाजी महाराज कोलवाळे आयले आनी त्या कोलवाळेच्या किल्ल्यार ताणें आपलो ध्वज मराठा फ्लॅग चडयलो. मागीर हांगा बरयलां 72 पेजीचेर वास्तविकरित्या शिवाजी महाराजांच्या सैन्याकडून युद्धकाळी शत्रूंच्या प्रदेशातील स्त्रियांस संरक्षण मिळे. शिवाजी महाराजांची आपल्या सैन्यास सक्त ताकीद होती की परमुलखात पोर बायका न धरावी. शिवाजी महाराज हा शत्रूंच्या बायकास अत्यंत आदराने वागवी याबद्दल खुद्द काफी खान किंवा शिवाजी महाराजांच्या पोर्तुगीज चरित्रकार कॉस्मे दे ग्वार्द याची साक्ष आहे. ओके, ताजे बद्दल सरान काय म्हणू ना. मागीर हांगा पळय थोडे म्हणटात की शिवाजी महाराज हो छत्रपती तुम्ही कशें म्हणपाक शकता मागीर जालो 1674 कॉरोनेशन जालें तेन्ना.
ओके, पण ताज्या पयलीं राजाक सगळे जिखून घेवचे पडटात, तेच तो राजा जाता न्ही. सो पेडणे बिचोली हे सगळे ताणें ऑलरेडी घेतिल्लें. मागीर 1674 ताचें कॉरोनेशन जालें रायगडार. आतां पळय, हांगा क्लियरली बरयलां, राज्य अभिषेकाच्या पुढील वर्षी म्हणजे 1675 दिनांक 18 एप्रिल रोजी शिवाजी महाराजांनी फोंड्याचा किल्ल्यास वेढा घातला. 16 मेच्या सुमारास शिवाजी महाराजांनी फोंडा किल्ला जिंकून घेतला. क्लियरली बरयलां, 16 मे 1675 शिवाजी महाराजान फोंडा किल्ला जिंकून घेतला. फोंड्याचा किल्ला शिवाजी महाराजांनी घेतल्यामुळे मराठ्यांच्या अंमलाखाली अंत्रुज म्हणजे फोंडे महाल, अष्टग्रहर, हेमाळबार्शे म्हणजे सांगे, बाळ्ळी चंद्रवाडी व काकोडे म्हणजे केपें तालुका आणि अडवट म्हणजे काणकोण महाल हे महाल शिवाजी महाराजांच्या अंमलाखाली आले. अंमलाखाली आले म्हणजे कितें, म्हणजे क्लियर हांगा ओके. जे ते म्हणटात की तो तेन्ना छत्रपती, आतां छत्रपती आशिल्लो न्ही, 1675 छत्रपती आशिल्लो न्ही शिवाजी महाराज. 1674 कॉरोनेशन जालें तांचें रायगडार. सो हे हांगा क्लियरली बरयलां पळय 78 पेजीचेर. हांवें ते बॉक्सान मार्क केला की ताणें अंमलाखाली आले म्हणजे आतां कोणाक मराठी समजता ताणें अंमलाखाली अंत्रुज, अष्टग्रह, हेमाळबार्शे, बाळ्ळी चंद्रवाडी काकोडे, तेन्ना तांची लोकांची नांवां कितें आशिल्लीं. फोंड्याक अंत्रुज महाल म्हणटाले, अष्टग्रह हेमाळबार्शे म्हणजे आतांचो सांगय तालुका, बाळ्ळी चंद्रवाडी काकोडे हे केपें तालुका आनी अडवट काणकोण तालुका अशें क्लियरली घेतला म्हणून हांगा पांडुरंग पिसुलेकारानूच बरयलां हें 78 पेजीचेर. आतां हे पार्ट हे इम्पॉर्टंट. फोंड्याचा शेवटचा आदिलशाही किल्लेदार महम्मद खान नावाचा होता. ओके. शिवाजी महाराजांनी त्रिंबक पंडित ह्याच फोंड्याचा सुभेदार नेमला. तेच हांव म्हणटा, शिवाजी महाराज थंय रावनाशिल्लो, ताणेंच तो सुभेदार नेमतालो न्ही. हांगा पळय त्रिंबक पंडित ह्या सुभेदाराचें नांव बरयलां, क्लियरली बरयलां. म्हणजे शिवाजी महाराज जे जे जाग्यांनी बिचोली जावं, हें साखळी जावं, सत्तरी जावं, पेडणे जावं, फोंड्या जावं, सगळे कडेन तो आपलो सुभेदार नेमतालो. ह्या सुभेदाराचें नांव बरयलां पळय हांगा पेजीचेर 79, त्रिंबक पंडित म्हणून बरयलां नांव त्या सुभेदाराचें, शिवाजी महाराजान नेमलो. सो तो सुभेदार वॉज रिस्पॉन्सिबल टू छत्रपती शिवाजी महाराज. मागीर हांगा बरयलां ह्या पेजीचेर हे पोर्तुगीजांचेच हे रियासतकारांनी लिहिलें आहे की धर्माजी नागनाथ नावाचा आपला अधिकारी शिवाजी महाराजांनी फोंडा येथे नेमला. ओके. मागीर त्रिंबक पंडित जातकीर त्रिंबक पंडितानंतर धर्माजीची नेमणूक झाली हे गोवे दप्तरातील पत्र व्यवहारावरून कळून येते. गोवा आर्कायव्जान हे लेटर आसा, तातून कळटा की शिवाजी महाराज हे जिखून घेतकीर थंय सुभेदार नेमतालो. शिवाजी महाराज हांगा राज्य करनाशिल्लो, तो स्वता रावलो म्हणूनच राज्य जालें. आदिलशाह रावतालो बिजापुराक, पूण गोंयचेर सालाजार रावतालो लिस्बनाक, म्हणून गोंयचेर राज्य करतालो न्ही. तेच हांव सेक्स सांगपाक सोदता सरा की हांगा ऑलरेडी तो आपले सुभेदार नेमतालो, जसो आमचे प्रायम मिनिस्टर गव्हर्नर्स नेमता सगळ्याक सगळे स्टेटींनी तशें ते. सो हांगा क्लियर आतां. आनी जर तर शिवाजी महाराजाचें राज्यच नाशिल्लें जाल्यार सप्तकोटेश्वर नार्वे जो शिलालेख आसा तर 6 डिसेंबर 1667 शिवाजी महाराजान डिचोले भेट दिली आनी ताणें नार्वे भेट दिवन ते सप्तकोटेश्वर देवूळ जे पयलीं दिवाडे आशिल्ले मागीर पोर्तुगीजांनी मोडून मागीर ते हांगा व्हेलें नार्वे व्हेलें. तातूंत नारायणराव सुर्यराव सरदेसायान ती मुर्ती दिवाडेच्यान थंय व्हेली, स्थापन केली आनी ते देवूळ बांदलें. शिवाजी महाराजान नार्वे वतकीर ते पळयलें की सामकें पडीक आयलां. सो ताजो जिर्णोद्धार तांणी 6 डिसेंबर 1667 ते थंय गेले डिचोले, ताणें तें पडीक देवूळ पळयलें आनी 13 नोव्हेंबर 1668 तांणी तो जिर्णोद्धार केलो. तांणी जिर्णोद्धार कित्या खातीर केलो की डिचोले तांचें राज्य आशिल्लें म्हणून केलें न्ही, जाल्यार कोणाच्या दुसऱ्याच्या हातून वचून तो जिर्णोद्धार करपाक शकता. आनी तो शिलालेख क्लियरली आसा. तो 1590 शके आसा, ताका 78 आमचे हिंदू कॅलेंडर प्रमाणे एड केल्यार जाता 1668 ते जालें. आनी दुसरें ताणें बेतूलच्या बाळ्ळीच्या हवालदाराक, म्हणजे केपें तालुक्यान जे बाळ्ळी आसा त्या हवालदाराक ताणें हुकूम धाडलो शिवाजी महाराजान की
थंय किल्लो बांदपाक जाय साळ नदीच्या काठाचेर आनी अरेबियन इट विल बी स्ट्रॅटेजिकली व्हेरी हें म्हणतो कारण शिवाजी महाराज खूब स्ट्रॅटेजिस्ट आशिल्ले मिलिटरी तांची पावरफूल स्ट्रॅटेजी आशिल्ली. सो तो कसो हुकूम दिवपाक शकताले ते जर तांचें राज्य नाशिल्लें. तांचें राज आशिल्लें म्हणून तांणी बेतूलचो किल्लो हुकूम दिलो न्ही. आतां कोण म्हणटा बेतूलचो किल्लो एका म्हयन्यान जालो ना, 1679 जालो आनी मागीर तो कंप्लीट जालो आसतलो. आतां शिवाजी महाराजांची डेथ जी आसा ती 1680 50 वर्सांची जाली आनी मागीर आयलो हे जे भाग आसात ते संभाजी महाराजाच्या अंडर आयले. सो हांव अशें म्हणना की हांव गोंयकार, म्हाका अभिमान आसा गोंयकारपणाचो, कोंकणीवादी हांव म्हाका उदय बाब सरांचो जो रोल ओपिनियन पोलाचो आसा ताका हांव सलाम करतां. हांव फक्त कितें एक इतिहासाचो टिचर जाल्ल्या कारणान, इतिहासाचो सिरियस विद्यार्थी जाल्ल्या कारणान म्हाका हो इतिहास सारको तो गोंय महाराष्ट्रान घालपाचो प्रयत्न केन्नाच जावचो ना. जाल्यार तो आमी हाडून पाडटले, तो हांगा विशयच ना. हांगा आमी गोंयकार आमचे गोंयचे कल्चर आयडेंटिटी आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ इट. फक्त इतिहासा कडेन आमी कॉम्प्रोमायज, इतिहास जो कितें आसा पळय तो आमी सारको सांगपाक जाय. हांगा गोवा गॅझेटियरूय आसा म्हजे कडेन, हातूनय क्लियरली बरयलां एडिटेड बाय विटी गुणे की शिवाजी महाराजान पेडणे, बिचोली, साखळी, सत्तरी, फोंडा, सांगे, केपें, काणकोण हे ताज्या अमला खाली आशिल्ले म्हणून. आनी मागीर तो संभाजी महाराज जाले आनी हांवें आर्कायव्जान एक संभाजी महाराजांचें हें पळयलां, मॉन्सून सिरीज म्हणून एक आसा थंय, आनी थंय हांव ते रिकॉर्ड चॅक करतालो आर्कायव्जान संभाजी महाराजांचे तेन्ना स्टडी करपाक. आनी संभाजी महाराजांचो थंय एक रिकॉर्ड आसा. पोर्तुगीजांनी संभाजी महाराजाक संभाजी राजे अशें संबोधीत केलां आनी तेच संभाजी राजे हॅज गिवन शेल्टर टू, पोर्तुगीजान आसा तें, अकाबोर द मोगोर. अकाबोर द मोगोर म्हणजे कितें, पोर्तुगीजांनी अकाबोर बरयलां, ACBOR म्हणजे अकबर, धाकटो अकबर, व्हडलो अकबर न्ही, औरंगजेबाचो चलो अकबर. अकबोर द मोगोर, मोगोर म्हणजे मुगल अशें ते आर्कायव्जाचें लेटर हांवें पळयलां. सो सगळें हें डॉक्युमेंटेड आसा. सो संभाजी महाराजांचो मागीर रूल जालो, थंय अर्धनगड तांणी बांदलो, तांणी सगळें तिसवाडी फक्त कॅप्चर करपाचें आशिल्लें. सो हांव म्हणटा पोर्तुगीज, सो हें जें आसा तें क्लियरली हांगा मेन्शन केल्लें आसा. हांव अशें राज्य नाशिल्लें म्हणून आमी शकनात, राज्य आशिल्लेंच. राज्य सुबेदाराक नेमून दवरिल्लें. शिवाजी महाराज हांगा रावनाशिल्ले पूण सुबेदाराक नेमून दवरिल्लो. सो हांगा त्रिंबक पंडीत, धर्माजी नागनाथांची नांवां सुद्दां आसा आनी सचिन बंदे कडेन एक व्हडलें लिस्ट आसा कोण कोण सुबेदारा कडेन कोण नेमणूक जाल्ली ती. सो हें म्हाका क्लियर करपाक जाय आशिल्लें म्हणजे सराक हें सांगपाक जाय की एक इतिहासाचे विद्यार्थी नात्यान हांव तेजे कडेन पळयतां आनी त्याच प्रमाणे तें हांवें हें केलां. आनी म्हजें पुस्तक जें गोवा गोल्ड, गोवा सिल्वर, हर हिस्ट्री, हर हेरिटेज, तातूंतय हांवें सगळें तें घालां. सो हें गोवा गॅझेटियर हातूंत आसा, हो पोर्तुगीज मराठी संबंद हातूंत आसा. सो हें सगळें पळोवन जे इतिहासा कडेन लॉयल रावन आमी हें करपाक जाय. हांव अशें म्हणना की म्हणजे दुसरें म्हणजे डिस्टॉर्ट कांयच करना, कितें आसा तें हांवें सांगलां. नमस्कार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.